आज संवसारीक तंबाखू निर्मूलन दीस। जे लोक हे जीवघेणे वीख खातात तांचे मदीं जागृताय निर्माण करप होच हेतू दवरून हो दीस संवसारीक पावंड्यार मनयतात। एकल्याचें व्यसन देशाक पोखरून उडयता। देखून तंबाखू सेवन सोंपोवपा खातीर जायत्यो संस्था कार्यरत आसात। मात सरकार हातूंत खंय हातभार लायला काय? तंबाखू सेवन करप जिविता खातीर घातकी, मात ताच्या विक्रेक मान्यताय आसा। तंबाखूची खरेदी करपाक तरणाट्या भुरग्यांक मनाय आसा, मात तरी आसतना हालींसरा ल्हान सान भुरग्यांच्या हातांत तंबाखू सारके वीख दिश्टी पडटा। हाचे वयल्यान आमचो फुडार खंय वयता हे देश सांबाळपी भाशणां दिवप्यांनी पळोवचें। दर वर्सा तंबाखू सेवनाक लागून 80 लाखां परस चड लोकांक मरण येता, अशें मंगळारा WHOन संवसारीक तंबाखू निर्मूलन दिसा निमतान सांगलें। लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपाक दर वर्सा संवसारभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जाता। तशेंच ह्या वर्सा पर्यावरणाची राखण हे थीम घेवन वेगवेगळ्या संस्था हो दीस मनयतले आनी वर्सभर लोकां मदीं जागृताय हाडपाक वावुरतले।